समकास भोगता सौम्या मंदिरांत ह्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगा दिता नितळाम काकर म्हूण परता नितळाम काकर म्हूण परता सौम्या आमी आयल्याम तुजे सरशी काकोतामचे दये तूं दाखय फावो न्हय म्हणोक आमी सौम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकेची न्ही पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं जेजू क्रिस्ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज पवित्र सभा सान आनी जोखिमाचे स्मरण करता आनी आमचे कुटुंब बावर्तवेर बांदून हाडूंक आपोवणे दिता शुभवर्तांत सोमीक आमकां सस्वाचे बियाचे ओपारी मुखांत्र आमचे बावर्ती जिवीत आमचे क्रिस्ती कुटुंबांत कशें वाडवल जायचे आनी मुखल्या दिसांनी ताचो फळ कशें जावन आसा म्हणून आपोवणे दिता तर ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमची कुटुंबां बावर्ताचे कुटुंब जावंक जाय आसची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया भाऊ भयणीनो हो दीस आमी आजो आजची आसो वा मालगाड्यांचो दीस सावनी संभ्रमतांव तर प्रत्येक रितीन आमच्या घरांत आसच्या प्रत्येक रितीन आमकां वळखीच्या हर एक मालगाड्यां पासून प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार आनी तुमकां भाव भयणीनो मनांत चिंतून मनांत सारून वायट आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे संवसारी सगळ्या दुयेंतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपणा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या चेवेताक पावूं आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुयें सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा बगे वंचोक एकाने अन्नाक मनीस जाल्या तुज्या पुताची आवयची बापय आनी आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जनेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका आज तिनवासता तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुज्या परचेक बासयल्ली सोडवून आमा सुमेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
चेत आणि रासवट सलयथा ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइसे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाचो फुलयो घेवन दोंगरा वयलो सगळ्यांत देवलो. फुलयांच्या दोनी कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्ले. ओ फुलयो जावन आसल्यो देवाचेंच काम आनी ते बरोवप जावन आसले देवाचेंच बरोवप फुलयांचेर कांतयल्ले ते. जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मोइसेक म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. मोइसेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्हयतो, सळवणेच्या रुदानाचो आवाजय न्हयतो. हांव आयकता तो आवाज गायनाचो. मोइसे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फुलयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत पडल्यो. ताणें लोकान केल्ले वासरू उज्यान लासले. ताजो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपटयलो. ताणें तें उदक इस्रायलितांक पियोंक लायलें. मोइसेन आरोनाक म्हळें, हे व्हड पाताक तुवें हे पर्जेचेर हाडूंक तांणी तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे बरी रागार जायना जावं. ही पर्जा कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. ताणें म्हाका म्हळें, आमच्या फुडल्यान वचूंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइसेक कितें जालां म्हूण आमी नेनाव. हांवें तांकां म्हळें, कोणा कडेन भांगार आसा? तांणी आपलें भांगार काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. दुसऱ्या दिसा मोइसेन म्हळें, तुमी व्हड पाताक केला, पूण हांव आतां सर्वेस्परा लागीं वेतां. तुमच्या पातकाचें पारीकपण दिवंक म्हज्यान 7 दीस जावंकी पुरो. अशें मोइसे सर्वेस्परा लागीं फाटीं गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव कंतिश्ट जाला. हे पर्जेन आपणाक एक देव करून व्हड पाताक केला. पूण आतां तुजी कुशी वय जाल्यार तुज्यान तांचें हें पाताक बोगसूंक जाता. ना तर तुवें बरयल्लें त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सर्वेस्परान मोइसेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पाताक केला ताका म्हज्या पुस्तकांतलें हांव पुसून काडटलो. पूण तूं आतां वच आनी हांव तुका सांगलेलें ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूद तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हज्या बेटेच्या दिसा तांच्या पातका पासून हांव तांकां शिक्षा लायतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडकार. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण कतल्या त्या पाड्याक तांणी पटलून धरलो. सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो. इजिप्तान महत्कार्या, हामाच्या देशांत अद्भुता. तांबड्या दर्यान लागसर आजापा केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसारली. सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक चिंतले. पूण देवाचो विस्नार मोइसे मोदें पडलो आनी तांचो विभार जायनाशी ताचो पेट्टलो क्रोध ताणें पालवयलो. सर्वेस्परा दिन वाचुया कित्याक तो बरो. Alleluia, 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 alleluia. ताजे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावंच्याक ताचे स्वंत कुशीन सताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचल्यात. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोय आसूं. सामाथे वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या.
आनी एक कोपार चेजून तांचे मुखार घाली. सर्गेंचे राज एका मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सस्वा बिया बरी निजाय कितें भी सर बरिया प्रास ल्हान पूण वाडतच जर चडां प्रास ते व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणीं येवन ताच्या खांदयांनी गोंठेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गेंचे राज एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सरसंगती जेजू ओपाऱ्यांनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारे विने तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगल्लें तें. ओपारे वापरून हांव उलयतलो. संवसाराच्या स्थापनेतावन गुपीत आसलेल्यो संगती हांव परगट करतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवंत ओंकार मोरयेची आवय बापाय तांचो संभ्रम आमी आचरण करता. सांत जोकीम आनी सांत आन्ना. आनी आज हो दीस आजो आजयांचो वा मालगड्यांचो दीस सावन आमी संभ्रमता. पवित्र पुस्तकांत हांचे विशीं आमकां सडीत वाचूंक आयकूंक मेळना. पूण आमी जाणाव बरो रूख बरें फळ दिता. मोरयेचें आमी जिवीत पळयल्यार तांची आवय बापाय कशी आसली, तांची देख तांकां कशी फावो जाली वा देखी बरीत कशी जाली म्हणून मोरयेच्या जिविताचेर वा तांच्या कुटुंबाचेर आमी दिश्ट घालें तर खंडीत जावन आमकां ती भावार्थाची मनशां म्हूण स्पश्ट रितीन कळीत जाता. खंयच्याय कुटुंबांत नावाडदीक पुर्वज आसा तर तांकां अभिमान आसा. तांच्या संतते विशीं तांकां अभिमान खंडीत जावन आसा. जेजुकी मालगड्या विशीं अभिमान आसुल्लो. जुदेव समाजेंत मालगड्यांक स्थान मान गौरव आसुल्लो आनी तांकां देखचें भाग जेजूक फावो जालें तें कळीत ना. पूण तांचें जिवीत देखीक बरीत म्हणून तांच्या कुटुंबा द्वारी वा मोरयेक पळयत आसतना जेजूच्या जिणये द्वारी आमकां खंडीत जावन स्पश्ट जाता. आयच्या वांजलांत जेजू सर्गेंचे राज सस्वाच्या बियाक सरी करता. ल्हान तरी प्रभावीक सांत जोकीम आनी अन्नाच्या जिवितांत बऱ्या चिनयेची एक ल्हानशें मॅट तांणी सुरवेरीस काडिल्लें. तांचें जिवीत मोरयेक आदर्श जालें आनी आमकां सोडवंदराचें येणें फावो जालें. देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक कुटुंबां जिवितांत आसलें तें बरेंपण देखी बरी जिवीत खंडीत जावन मोरयेक प्रेरण जावं पावलें म्हूण आमकां स्पश्ट सांगयत. जायते फावटी आमच्या मालगड्यांनी केलो त्याग, तांणी दिल्ली ती शिकोवन जायते फावटी आमी विसरात आमी समजूंक शकना. पवित्र पुस्तकांत मालगड्यांक गौरव दिल्ले जायतीं गणितां आसात. सुरवेरतान आमी पळयता पोरण्या सुल्याता इजाकान आपल्या बापायक मान दिलो, गौरव दिलो. जुजेन आपल्या बापायक जाकोबाक गौरव दिलो. सामुएलानी आपल्या बापायक मोरया दिली. तोबियासान तोबिताक गौरव दिलो. अशें मोरयेनी तांच्या आवय बापायक गौरव दिलो. अशें पवित्र पुस्तकांत ल्हान ल्हान गणितां जायतीं वडिलांक मालगड्यांक मान दिवची गणितां आमकां जायतीं वाचूंक मेळटात. सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता 6व्या अध्यायांत अध्याय 1-3 आवय बापायक खल जाया हें तुमचें कर्तव्य. आवय बापायक मान दिया. तो उपादेश आमकां सांगता तुमच्या माय बापाक मान दी. खंडीत जावन तुमकां बरेंपण लाभतलें आनी लांब आऊक तुमकां फावो जातलें. सिरेकाचो ग्रंथ ह्या विशीं जायते विशय आमच्या मतीन आमकां मुखार दवरता. आवय बापायक मान दिता तो ह्या संवसारीत आनी सर्ग पुंजायल्ले बरी
सर्ग हांगा गेल्या उपरांत न्ही बगार ताचें नीस तो अनुभव हांगासरच कित्याक आमी मालकड्यांक वडिलांक आमच्या माय बापाक मान दिता तो नीस अनुभव आमी ह्या संवसारी जोडूंक शकता म्हूण सिराकाचो ग्रंथ आमकां ताच्या उतरांनी सांगता. पुरास प्रस्तूत समाजीन आमी पळयता जायतीं जाणां एकसुरींची येतात, जायतीं जाणां कोनशाक पडल्यान जायत्या जाणांक आज आमी पळयता पिडेच्या वेळार प्रत्येक रितीन वडिलांक मालगड्यांक केन्ना तेणे सोणवेचें माध्यमांनी वाचूंक आयकूंक आमकां दिसान दीस पत्रांनी मेळटा. पूण आज थोड्यो संगती आमच्या मतीन दवरया. तांकां तिरस्कार करचें नाका, तांकां पयस दवरचें नाका. जायतीं जाणां एक सूर्य आसात, तांक साद जाता तर तांची आमी भेट करया. कित्याक आमी कोणायची आमच्या मोगाची भेट करता ती आमकां भेट सवयेची जाता आनी तांच्या तोंडार आसो दिवंक खंडीत आमी ह्या ल्हानशा संगतींनी आमी सकता. आमच्या ल्हान ल्हान संभ्रमांत तांकांय आमी वांटेली करया, तांचोय संतोश आमी जोडतो करया. तांच्या सांगाता रावचें, तस्वीर काडचें आनी आमचो संतोश तांचे संगी वा तांचो अनुभव ती वांटून घेता आसतना आयकूंक आमकां सादी जाता. ह्या वरवीं तांच्या जिवितांत आमी संतोश हाडूंक शकता. तशेंच तांच्यो काणयो आयकून तांच्या अनुभवाचो व्हिडियो करून तांच्या मोबायलाक कॉल करून अशें ल्हान ल्हान संगतींनी आमच्या मालगड्यांक आमच्या घरांत आसूंक वा आमकां कोणी वळखीची आसात तांकां आमी भेट दिवन असल्या ल्हान ल्हान संगतींनी तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक आमी शकता. तांकां प्रस्तूत दिसांनी आमी पळयता तांकां मिसाक येवंक साध्य जायना, तांकां मिसाक येवंक जायना. पूण घरांनी आतां विविध युट्यूबार मिसां आसात, पूण घरच्यांनी तांकां अवकाश करून दिल्यार जावंक पुरो. जायत्यांक मोबायल वापरूंक कळीत ना वा व्हिडियो युट्यूबार खंयचें ओपन करचें म्हूण कळीत ना. पूण घरच्यांनी असल्या ल्हान ल्हान संगतींनी तांकां मिसां पळोवंक वा आत्मीक संगतींनी तांचो तो देवातेय मोग दोडतो करूंक ह्या ल्हान ल्हान संगतींनी कुटुंबाचे सांदे खंडीत जावन करूंक शकतात. त्रास वो संभ्रम आचरण करता आसतना आमी प्रत्येक रितीन आमच्याच घरांनी आशिल्ल्या मालगड्यां पासून आमच्या वडिलां पासून आमी मागया, तांच्या तेसावां पासून आमी मागया. जायते फावटी आमी वस्तूंचो मोग करता, मनशांक आमी उपयोग करता. केदाळा गरज आसा तांचो उपयोग करता, गरज ना तांकां पयस दवरता. आमी मनशांचो मोग करूंक आमी जायते फावटी चुकता. त्रास वो संभ्रम हें फेस्त आमी हें स्मरणास करता आसतना तांच्या पासून मालगड्या पासून प्रत्येक रितीन मागया. तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार करून सादर जाता आसतना तांच्या त्या सवा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन.
भाऊ बहिणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाच्या भक्तीन आमी तुका भेटयता ती धनी दयेन स्वीकार कर आनी अब्रामाक आनी तांच्या संततेक बसयलेल्या तुज्या सर्गेच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचे काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्पराक धन्यवाद. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा क्रिस्त तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatorio. तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवन असो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी जिवीत उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेसां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें हें सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकांचे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माय संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एक भावना सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या वडिलां पासून मलगड्यां पासून मागून चिजून शिकयलें तें प्रार्थन तांचे पासून मिळया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे तशेंच आमची पातकां बगूच आनी आमकां कांताळ्ळे फिरून घेवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सर्वायटांतले आमकां निवार. देखून जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें एकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सरा कांतांतलें वाटाय. सम्या दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी येतना रास वट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. माय मगसो गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. मुझे थंय सदा राव तूं मुझे थंय दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका. मास तुजें कितलें स्वादीक रगत हें भोवानोले आत्मीक गटाय सदां दिवचे. अत्रेक सोम्या हांव सेंच्या तुका सारतां सदां पोस्ताय म्हाका. दुसरें कितें चिनीन म्हाका नाका सोम्या. तूं जाय म्हाका. अत्रेक सोम्या
रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे केतेंची न्ही म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दाकांची वाल आनी हांव ताचो फांटो चिकोन रावोंक शिकय म्हाका तुझे थंयची येता ताचे थंय तुजी येताय सुबांक फळ सदां दिवंक शकता अद्वैत सोम्या हांव सेवच्या तुका मासारता सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितेंची लीन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुये सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानान नवो सल्म घेवन आमी मनशां तुजे भुरगे जावच्याक तुजो सस्नेक पूत दाविदाच्या कुळयेन मनीस जावन सोमून व्हडा मोगान तुवें येवचिलय आनी त्याच तुज्या पुताच्या मात्सा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दोशी केल्याय ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागे वंचुकीच्या आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचे जिवे दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे जिवेत जावं दी हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद करूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे बोलूं प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां victory आसाया ते वराडी पूण तोडे माग्या आमी धन्या लागी दाडच्या साक्षी करेस माग्या आमी धन्या लागी दाडच्या साक्षी करे वसा प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां मुखार पुत्रा सोवे आंखवार आशिर्वाद Băgând cursace gurveni, vă rog că am și dumneavoastră spre babace, tăsace, uite, mergi în avia.